म्हाका दिसता पर्संटेज म्हळ्यार पासय जावना, नॉट इवन पासिंग मार्क्स. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता काल हांवें सांगलें तुमकां की थोडे थोडे आसत, पूण काल इट वॉज फर्स्ट इन्स्पेक्शन. आतां ही मिटींग जाल्या उपरांत हांव सॅटिस्फाईड ना. देर आर मेनी प्रॉब्लेम्स, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. ते आमकां सॉर्ट करपा जाय. एसीचो प्रॉब्लेम आसत, लिकेजचो प्रॉब्लेम आसत, साऊंडचो प्रॉब्लेम आसा, अकुस्टिकचो प्रॉब्लेम आसा, ते सगळे प्रॉब्लेम आमकां सॉर्ट आउट करपा जाय. कला अकादमी एक अशी वास्तू आसा की इंडियात कला अकादमी भशेन काय ना, तर हॅज टू बी डन फास्टर. तितले जावंक जाय, पूण वी नीड एक्सपर्ट्स. ताका की एक मिस्टेक जाल्या ती आमकां रिपीट करपाची ना. कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक आसली जाल्यार ताका कितें मेळचें ना, ही विल हॅव टू डू इट. ना जाल्यार जे बजेट करून जे आसा ते करपाक जाय. बऱ्याच ठिकाणी असं झालेलं आहे की कधी कुठलं डिसिजन घेतलं गेलं हे कोणी स्पष्टपणे आम्हाला सांगितले. सो दॅट हॅज बीन कॉल्ड नाव. आम्ही मागितलं आहे ते, आणि ते डिटेल्स आम्हाला पाहिजे. म्हणजे नाटक जालें आमकां लेपल लावचें पडटा हांगा नाटक करपाक जालें. तो कला अकादमी सी जोसेलकर सर had done a play without mics. तो कला अकादमी was one of the finest acoustically designed auditoriums in India. So you have to get back that status. हांव गॅरंटी दिता, आता जे काम जातले न्हय ते 100% ऑनेस्टली जातले.